नमस्कार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची रंग्याळी समाप्ती. मायकल डग्लसाक सत्यजीत रे जिणे गौरव जाल्यार पंचायत सीझन 2 बेस्ट वेब सिरीज पुरस्कार. बोंडवाल तळे खाली करून रोयले शेत दुबावितांचेर खर कारवायेची सांताक्रूज पंचायतीची मागणी. कार्यामोड्डी कुडचड्यार शिक्षिकेन बिल्डिंगे वेल्यान उडी मारून केली आत्महत्या. पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड दिल्या धाडून. थिएचरची लागसार फुटली उदकाची मुख्य पायपलायन. हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी. कळंगुटी थिये साळगांवा हळदोणा वाठारांतल्या उदका पुरवणेचेर जातलो परिणाम. मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटांतले हळशीक उदक सेरावलेच्या शेतांनी. पिकावळ पेड्ड्यार शेतकाऱ्यांचेर हावळ. आनी नेम फाटर मारून मोरजे दर्यादेगेर जाता आवाज प्रदूषण. परवाने घेवचे बगर बिचार घेतल्यात लाकडाच्यो खाटी. आता खबरो विस्तारांत. रंग्याळी कार्यावळीन 54व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची समाप्ती जाली. हॉलिवूड कलाकार आनी दिग्दर्शक मायकल डग्लस हांचो सत्यजीत रे जिणे गौरव पुरस्कार दिवन भोवमान केलो. जाल्यार पंचायत सीझन 2 ह्या फिल्माक उत्कृश्ट OTT फिल्म पुरस्कार फावो जालो. युनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार ड्रिफ्ट ह्या सिनेमाक फावो जालो. ते भायर फामाद टॉलिवूड फिल्म काताराचो दिग्दर्शक ऋषभ शेट्टीक विशेष ज्युरी पुरस्कार तशेंच एंडलेस बॉर्डराक उत्कृश्ट सिनेमा पुरस्कार फावो जालो. An honor to stand before all of you tonight and receive the Satyajit Ray Lifetime Achievement Award. I'm humbled to join a precarious and prestigious group of past award recipients. Ray personified what it means to be a world-class filmmaker. His films represent not only the triumphs of the Indian film industry, but the boundless potential of cross-cultural artistic expression. And with everything going on in our world today, this festival is a reminder of the magic of movie making. When you've worked in the movie business for as long as I have, it becomes clear that cinema is one of the few mediums that has the power to unite and transform us. It transcends divisions, whether that be geography, race, language, or even time. When a film touches us on a personal level and makes us laugh, cry, or rejoice, it reveals our shared humanity. And today, our global language of cinema is more meaningful than ever. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. That's amazing. चित्रपट निर्मात्यांक प्रोत्साहन दिवन गोंय चित्रपट निर्मितीचो स्वर्ग करपाचो आपलो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान इफ्फीच्या समारोप सुवाळ्यांत सांगलें. गोंय हें चैतन्य आनी विविधतायेचें प्रतिबिंब जावन आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. I extend my greetings to all the winners under the different category. May you continue to inspire more and more talent. I can certainly say this 9-day cinematic extravaganza held in the state of Goa has been the journey of discovery of the celebration of artistry and a testament of the power of the storytelling. Firstly, let us have a huge round of applause to 7,000 delegates who made this festival the vibrant and diverse gathering, the more movies lovers and from all over the India and beyond. The 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries
spanning and languages and culture. The Cinema of the World segment, hosting over the 103 films, truly exemplifies the richness and diverse of the narrative from the various culture. It has been empowering for our delegates to immerse themselves in the cinematic extravaganza, witness emerging the trends and engaging with the bright minds at the film bazaar, fostering the platform for the collaborations and discussion. The inaugural Cinemela was the celebration of the India's diverse religion, film, food and culture, understood the sense of our nation's cinematic heritage. Mr. Michael, who would love to see you bring your magic to Goa for your next project. We are eagerly extend, we welcome and lay the red carpet for you in future. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. तिसवाडीच्या बोंडवाल तळ्या भितर शेतां करपा खातीर तळ्याचे उदक आटयलां अशी माहिती हाताक लागल्या. पर्यावरण संवेदनशील तळ्यात शेत करप ही गुन्यांवकारी घडणूक. ह्या कृत्याक लागून वाठारांतल्या जैवविविधतायेचेर परिणाम जावं येता. दोशींचेर पुलीस कारवाय करतले अशी शिटकावणी सांताक्रूज पंचायतीन दिल्या. 2 दिसां पयलीं कालापूरच्या बोंडवळ तळ्यांतले उदक अचकीत आटिल्ले देखून पर्यावरण मोगिनी हाचेर दुबाव उक्तायलो. ते उपरांत लक्षांत आयले की उदका स्त्रोत खात्याचो वाल्व मोडून मुद्दाम हे तळे आटयल्ले. थळाव्या पंचायतीन आयज तळ्याची पळोवणी केली. बोंडवाल तळ्याचे उदक आटोवन मेरो घातल्यात आनी थंयसर शेत पिकोवपाचे यत्न चल्ला. त्याच लोकांनी वाल्व फोडला आसूये तळ्याची पळोवणी करतना सांताक्रूज पंचायतीच्या लक्षांत आयले. ते लोक कोण ते सगळ्यांक बेस बरे खबर आसा. पंचायत अहवाल तयार करतले आनी पोलिसांन कागाळ करतले. फुडली कारवाय पोलिसांनी करची सांताक्रूज पंचायतीन सांगले. आयज आमची विलेज पंचायत ऑफ सांताक्रूज हिंगासर आसा बोंडवल लेकी कडेन आनी आमी सगळीं हिंगासर आतां रिपोर्ट करतलो आमचो सेक्रेटरी आनी आमी ते रिपोर्ट WRDक आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ऑल्सो BMCक करतली. आनी ही आमची आतां बोंडवल लेक हेची खबर आयकून ती सुकल्या म्हणून उदक सगळें ड्रेन केलां पळय तें पळोवन आमकां खूब दूख भोगली. सो हांव आमचे आतां एका तशेंच आमचें उदक हें सगळें आमचें हेका वयता शेतांक वयता लोकांच्या वांयगणांक वयता. पूण तें आतां हांव नकळो आतां कशें जातलें ह्या फुडें तिला आतां मे पासून आहा न्हू जुनान सदांच ती उदक बरो नासता पावस पडटा पळय तेन्ना सप्टेंबर पासून ऑक्टोबर पासून. सो आतां आमी आतां जालें तें जालें. आतां आमच्यांनी कितें करूंक जाता पळय तें आमी फुडल्या स्टेप आमी WRD कडेन जावं आमच्या पुलिसां कडेन हें करून इन्फॉर्मेशन तांकां दिवन आमचो रिपोर्ट दिवन आमी मागता आमच्या लोकांच्या गांवच्या लोकां कडेन ती हें करचें म्हणून कॉपरेट करचें आनी तांकां हेल्प करचें. आनी जो कोण पळय काल्प्रीट आहा कोणें पळय हें ओपन केला हो वाल्व आनी उदक सोडलां पळय तें आमच्या पुलिसां ओल्ड गोवाच्या पुलिसां कडेन मागता तांकां धरचें आनी तांकां सिवियरली स्ट्रिक्टली तेंचेर एक्शन घेवचें. आनी तशेंच आमचो कितें पळय हेल्प जावं पंचायतीचो जावं आमच्या गांवकारांचो तो तेणी आमकडच्यान मागचो. आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी आमी हें करतलीं हेल्प करतलीं म्हणून. परत कोणी येवन हो वाल्व मोडचो न्ही म्हूण पंचायत सुवातेर CCTVs बसयतले. ते भायर ह्या वाठारांत मदीं मदीं पुलिसांनी पेट्रोलिंगूय करचें अशी विनवणी पुलिसांक करतले अशें उपसरपंच डॉमिनिक नेरोनान सांगले. The panchayat is taking its stand that panchayat is with the villagers of Santa Cruz. आनी आमी हें जे ब्लंडर कोणें केला हांव तुमकां सांगूंक शकना वाल मोडला तोडला इन्व्हेस्टिगेशन तें करचें आनी थिंगा सारकें गोमोंक जाय वाल तोडला काय मिस्टेक जाल्या काय it is whatever it is, let the investigation agency find out and to come clean on this. Now as per आता कितें डॅमेज जालें ऑलरेडी आमच्या गांवांक कित्याक ह्यो बांयक इफेक्ट पडटलो सगल्यांक इफेक्ट पडपाचो. सो आतां डॅमेज कंट्रोल करपाक की दुसऱ्या वर्सा हें घडोवंक उपकारना. सो आमची 5 तारीख मिटींग आसतली पंचायत मिटींग. सो वी वील प्रोपोज फॉर CCTV camera to be installed at the wall so that next time such incident or such blunder should not occur. So this we will keep in mind and we will also make sure that maybe we'll write to the police to have a patrolling once in a week or whatever they can do because it is accessible. They have a road there.
पूण इट इज हें बरें दुर्भाग कितें घडलां तें हें गांवांक घडोवंक उपकार नासलें आमकां, पूण वी वील ट्राय टू डू वॉट एवर बेस्ट वी कॅन डू टू कंट्रोल दिस डॅमेज. काल मिडिया हो विशय उजवाडाक हाडपा खातीर बोंडवाळ तळ्याच्या सुवातीर गेल्ले. थंयसर 2 तळाव्यांनी मिडियाक आडमेळ्यो हाडल्यो. हे तळे न्ही, हे आमचें शेत, तुमी हांगासर येवपाक शकनात अशें सांगून तांच्यांनी भयाचें वातावरण तयार केलें. कॉम्प्लिकेशन आमी म्हणना सिंपल जेन्ना तुम्ही आता WRT कडे हा न्ही मॅनेजमेंट आता ही तुझी टेनन्सी WRT कडे कांयच ना म्हणटा तू म्हणटा WRT कडे कांयच अथॉरिटी ना. तुम्ही इश्यू करा मरे टेनंट कोण आसा तो पयलो तुम्ही येऊ तर सोडले म्हणटा इश्यू म्हणटा आमी आता प्रायवेट घेता मरे प्रायवेट हाचेर पंचायतीन दुबाव उक्तायलो आनी काल घडिल्ले प्रकरण खुबश्यो गजाली उक्ताडार हाडटात. हाचेर योग्य तरेन चवकशी जावन कारवाय करपा खातीर सरकारान पावलां मारपाची गरज आसा. ते भायर तळ्याचो सरभोंवतणचो 200 मीटर वाठार बफर झोन म्हूण घोशीत केला. शेताच्या माध्यमान बफर झोनांत विपरीत गजाली करपाचो हो यत्न तर न्ही, ही एक हुस्क्याची गजाल जावन रावला. गोमंतक टीव्ही खातीर बोंडवळच्यान समीप नार्वेकार. कार्यामोड्डी कुडचडे वाठारांत अनिता फर्नांडीस वय 54 ह्या बायलेन इमारती वेल्यान उडी मारली. ही घडणूक मंगळारा सकाळी 6:30 वरांचेर घडली. अनिता फर्नांडीस उगे सांग्यार सरकारी शाळेन शिक्षिका म्हणून काम करताली. ह्या घडणुके उपरांत तिची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास कुडचडे पुलीस करतात. हांगासर कार्यामोड्डी कुडचडे हांगा आनी आयज सकाळी 6:30 वरांचेर एक इन्सिडंट आयकोपाक येयलो की एक अनिता फेर्नांडीस जी रेजिडेंट आसा कार्यामोड्डी कुडचडे ह्या भागांतली आनी ह्या फाटल्यान पळोवंक शकता हे बिल्डिंगेत ती रावताली आनी थंयच्यान खंय तरी ती जंप घेवन आयज तिका मरण येयल्लें आसा. आनी मुख्य कारण अजुनूय जंप कित्याक केला हेजें अजून कळोना, पूण तिका मरण येयल्ले कारणान तिची जी बॉडी आसा ती सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडलेली आसा आनी जे कुडचडे पोलीस स्टेशन आसा ते फुडलो जो इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. तिये चर्ची कडेन उदकाची पायपलायन फुटली. 700 MLD उदका पायपलायनीच्या जॉयंटाक गळती लागिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले. तियेची पायपलायन फुटिल्ल्यान कळंगुटे, तिये, साळगांवां, हळदोणा आनी हेर वाठारांतल्या उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. भायर सरला आता ते भितर मारूंक ते झाड आसा जावन ते बरें मारूंक मेळना. ते झाड एक माड कट करून काडूंक जाय. त्याच्यान सुटला आनी कांय ना. रोखडें जातलें 1-2 वरां भितर उदीक बंद जालें. 2 वरां जालें. ही शेवगोमाचे पयलीं 40 वर्सां जालीं. चेंज करचें पडना. आतां कितें हे चेंज करपाक आतां इजी ना. ते खूब व्हडलें काम ते करोडसाचे 400-500 करोडाचें काम ते नाही. आता बारीक बारीक कितें आसता न्ही ते रिपेरिंग करचें पडटा. आयज व्हडलें काय फुटना न्ही. जाल्यार तेका रोखडें रिपेरिंग करूं जाता. ताबडतोब तशें ना. माड आसा तेन्ना मारूंक मेळना बरें. कळ्ळें तुका. आतां माड तातूंत चाराक ही म्हापशा वयता, परवरी वयता, कलांगूट वयता, अंजुना वयता, परवरी गिरी वयता. आतां बंद केला. मातशें 4 सुमार बंद केला. आतां रोखडें करून सोडटा. ना रे बाबा 1-2 वरां भितर 10 पयलीं सोडटा उदीक. माडाक लागून काम बरें जायना. काम मागीर करता आतां. ना रे पयलीं पायपलायन नासल्या टायमाक हे आसलेलें न्ही. आतां माड वाडला न्ही त्यो. जागो आमचो फ्रिडम एकवारी केल्ले आसा जागो पयलीं. आतां ते भाटकार माडा बिड लायता ते तेंचेच म्हणटा न्ही. बेस्ट ना ते सोडचे पडटा. जाल्यार काम करूंक मेळना. अंजुना धरून बारीक एरियाक वयता. नमस्कार. आमी आसा सद्या टीव्ही हांगासर 4 अशी कळयले आसा की जी मेन पायपलायन आसा उदकाची आसा कटिरीची उदकाच्या प्रेशरान दिल्लेली आसा.
आता आमी पळयता की आमच्या फाटल्यान जे कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते सध्या हांगासर पावल्ले आसा आनी ताचे रिपेर वर्क जे आसा ते चालू आसा. तांची एक अशी एक अडचण आसा ती म्हटल्यार ह्या पायपलायनाक तेकून एक माडाचें झाड आसा त्या कारणाक लागून खंय तरी ह्या दुरुस्ती खातीर तांकां अडखळ अशी येता. सध्या बार्देशांतले काही अफेक्टेड एरिया असले म्हणजे म्हापसा, दिल्ली, अंजुना, आसगांव असे बार्देशांतले काही एरियाज अफेक्टेड आसात. जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान की हे जे काम आसा ते पुराय कितल्या वरां भितर जातलें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोली. मडगांव होलसेल मार्केटांतले हळशीक उदक सेरावलीच्या शेतांनी पाविल्ल्यान पिकावळीचेर हावळ आयला. ह्या पिकावळीच्या हंगामान शेत रोवपाचे कशें असो प्रश्न सेरावलीच्या शेतकारांक पडला. सेरावलेच्या शेतकऱ्यांक फाटल्या वर्सा सावन हळशिकावणें उदक शेतांनी शिरून पिकावळ पेड्ड्यार जावपाचो धोको उप्रासता. मडगांव होलसेल मार्केटांतल्यान हे गटाराचें उदक शेतांनी शिरून पिकावळ पेड्ड्यार जाता. एका तेंपार पिवपा खातीर लेगीत वापरात येवपी हे उदकाचो जागो आतां गटाराच्या उदकान घेतला आनी सेरावलेच्या शेतकऱ्यांचेर हावळ आयला. ही आमची स्वात आसा सेरावली पाठो. आमी जायते शेतकामती एकठांय जावन ग्रुप करून आमी रोयता आनी लास्ट इयर आमकां ह्या शेताचेर खूब परिणाम जालो. जेन्ना ती स्वीच गेट घातली होलसेल फीश मार्केट ताचें उदक धोरून उरोन हे आमच्या शेतांत भितर सोलें आनी हें उदक इतुलें हळशिकेचें आहा. म्हाका दिसता तें 2-3 कोणी थंय स्वीच वॉटर भितर येता न्हंयत. हे आदीं आमचे भुरगे शेतां गोरवां घेवन येता ते उदक पिताले खुरीस करून. पूण आतां इतलें वायट आहा. आतां सुद्दां जस्ट फ्यू वीक्स अगो उदक जेन्ना न्हंयत आडायल्लें तेन्ना हें स्वेज वॉटर ताचो इफेक्ट इन्क्रीज जाला आनी जें नुस्तें आहलें तें फोफडेन मेलां तितून जावं तिगूर आनी धाडी. जेन्ना लास्ट इयर हें बंद केलें आनी शेतां जें उदक पावलें तेन्ना वास येतालो उदकाचो खूब आनी रातचो चड वास येतालो आनी एक भाशेची जवारूय बीन जाल्ली. गोरवां तें उदक मातूय बीन पिना आनी जे सुवाती तें उदक पावलां ती तोंड पसून आयना इतलो तेजो इम्पॅक्ट आहा. Our Sarauli is known for the highest water harvesting body in Goa. आणि आमी फ्रेश वॉटर फिशाक बीन जायते फेमस आहा. जेन्ना आमचे हें उदक वायट उदक जरी तरी पोल्युटेड वॉटर आमचे वॉटर बॉडीज जी धाकटी टोळी आहा आनी आदल्याची टोळी आहा तितून उदक पावलें जाल्यार हें उदक पिड्यार जातलें आनी ही फिशी बीन जायती आतां कमी जाल्या. दुसरो पॉयंट आहा तो WRDन जेन्ना रिवर्स साल डिसिल्ड केल्या जेन्ना उस्पिल्या ती आमची हाडवां म्हण आशिल्लें उदक न्हंयत पुतून पावपाची ती बीन पळय नासतना बंद केल्या. जी मेजर आशिल्लीं ती पुसून आनी तेजो हे पाटी इतू इम्पॅक्ट जाला की एक कोडी बरो व्हडलो मोर दॅन 100 मिटर्स अरावंड 200 मिटर्स तेजो कुडको गेला आनी तेजो शेताचोय बी कुडको गेला आनी झाडांय बीन उठोवन गेल्या. आनी ही एरिया जी पळय दिसता ती जायत्या व्हडल्या रुखान बोलो आसली ती झाडां अपरूट केले उठायलें सगळीं आनी ताका लागून आनी मार बसला रिवर्सालाचे. सो मुगे एक कांचन म्हणटा वॉटर पोल्यूट जालो कडेन आहा ते आमगे खेती भितर सोल जाल्यार तेच इम्पॅक्ट आमगे पांयां पसून जाला. जे शेतकार वयता तांकां बारीक बारीक पुडी येता आनी भिता आमगे शेतकार. आनी आतां आमी चड भिले की लास्ट इयर जालो तो इम्पॅक्ट आजी हेय वर्सां जायत आनी आमगे शेत आमकां रोवपाक बंद पडीत आमची खूब भिरांत येयल्या. हाचेर योग्य उपाय काडपाक WRD खात्याक कळोवचे अशी मागणी शेतकऱ्यांनी कितलेशाच फावट थळाव्या पंचायतीक केल्ली. आपलो सैम वाटावतलो तेन्नाच आमचें पोट भरपाक पावतले अशें शेतकऱ्यांचें म्हणणें. आमी कितले फावटी पंचायतीक बीन कंप्लेन केलें की WRD मातशें आपयन आनी तेजें इन्स्पेक्शन करून सारके आउटलेट आहा पळय त्यो सारक्यो सांबाळपाक झाडां आहा ती सारकी सांबाळपाक हे भाशेन इकॉलॉजी पेडा जावप म्हणजे आमचें पोट मरप आनी आख्खे गांवां परिणाम जावप. बिकॉज गौरांग प्रभू मणकर्णेकार सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मोरजे दर्यादेगेर गोरवांचो वावर वाडला. हे शिवाय पर्यटक गाडयो घेवन सरळ दर्यादेगेर येतात अशें चित्र खुबशे फावट पळोवपाक मेळटा. तशेंच परवानो घेवचे बगर दर्यादेगेर बॅड्स घालपाचें बेकायदेशीरपण लेगीत हांगा जाता. राती उसरा मेरेन मोठ्या मोठ्यान म्युझिक सुरू आसता अशी थळाव्यांची कागाळ आसा. नमस्कार. आयज आमी विठ्ठलदास वाडा मोरजी दर्यादेगेर आसात आनी दर्यादेगेर जर एक नजर मारली जाल्यार आमच्या लक्षात येता की काही पर्यटक जे थेट दुचाकी वाहनां आसा ती रेंवेत किनाऱ्यावर घेवन आयिल्ले आसा, पार्किंग केल्ली आसा. ह्या वाठारांत पार्किंगची गैरसोय आसा आनी सरकार दर वेळा
पर्यटन व्यवसाय वाढीस लावपा खातीर वेगवेगळे येवजणे राखता. सरकार आणि पर्यटन मंत्री दर वेळा सांगता की आम्ही पर्यटकांक बरे सुविधा दितले. जर आयज मोरजी, आशवे, मांद्रे, हरमल ह्या वाठारांत नजर मारली जाल्यार एखाद्या सायटीचेर जे आपले पर्यटक येतात तांचे खातीर पार्किंग व्यवस्था ना, चेंजिंग रूमची सोय ना, टॉयलेट ना, शौचालय ना. अशा स्थितीत पर्यटक येतात आणि तांची सोय जे थळावे आपले व्यावसायिक असतात ते व्यावसायिक हांगासर सोयी करतात आणि पर्यटकांक खुश करतात. प्रायव्हेट जागेत सॅग आसात, रेस्टॉरंट आसात, क्लब आसात, रिसॉर्ट आसात, तांणी तर शेकड्यांनी बिचार कसल्याच प्रकारचे परवाना न घेता लाकडी पलंग टेपला घालून पर्यटकांक येवपा वचपाक भोंवपाक सुद्धा कदाचित वाट मेळची ना अशी स्थिती आसा. हाली मोरजी, आशवे, मांद्रे ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात संगीताचे पार्ट्यो चालू असतात. 12 रात्रीचे 12 उपरांतय सुरू असतात. एका सोसायटीच्या गाणयाऱ्या उदकाक लागून उदका स्त्रोत प्रदूषित जावपाक लागल्यात. बाणावले पंचायतीन सोसायटीक नोटीस जारी करून नळ आनी उदका जोडणी कातरपाची शिटकावणी दिल्ली. पूण गाणयारे उदक सोडप काय बंद जालें ना. निमाणे कडेन बाणावलेचो आमदार वेंजे वेगसान प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी पंचायत वांगड्यांक घेवन हे सुवातेची पळोवणी केली. चोयता तो आम गोंयभर जालो आनी आख्खे आमगेले ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमिटरचे भाशेन सांगिलां. बाणाले शेतां, बाणाले तोडी, गायरे सगळे कंटेमिनेट जायत आनी कितली वर्स जाली हे बिल्डिंग एश कोन कंटेमिनेशन करीत आसा. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज नॉट फायंडिंग अ सोल्युशन. आय हॅड अ मीटिंग with the OSD of the previous environment minister and to put up some suggestions because एमको gardening landscape ना, एमको पैसे नाही. But then what is the solution? So solution government दिवपा जाय. government solution दिवपा रेडी ना. I put up a proposal की waste water इवॅपोरेशन जनरेटर म्हणटा, वेस्ट वॉटर इवॅपोरेशन जनरेटर असले जनरेटर तेमी प्रपोज करचो सगळे कॉलनीक आनी कॉलनीक एनफोर्स करचे. जे कॉलनीक लँडस्केपिंग करपाक जागा ना ते कॉलनीक वेस्ट वॉटर इवॅपोरेशन जनरेटर घालचो सो दॅट दे डोंट रिलीज दीस वॉटर. ट्रिटेड वॉटर म्हणटाय पूण केमिकल घालपा पयशे पडटाय. सो केमिकल घालपा पयशे पडटाय ते केमिकल घायनाय, जाय तो केमिकल घायनाय आनी हे ट्रिटेड वॉटर मागीर नल्ला सोडटाय. पण ट्रिटेड वॉटर सोडपा जायना बिकॉज इट इज ऑलरेडी हॅव्हिंग केमिकल कंपोनेंट इन दॅट एंड इट इज सीवेज वॉटर. सो दिस इज अ रॉंग वे. वी हॅव ऑल्सो कॉल्ड सीवेज डिपार्टमेंट हियर. सीवेज कॉर्पोरेशनाकूय आपयले, सीवेज डिपार्टमेंटाकूय PWD गेले आपयले. आज 1 o'clock आज टुडे दे आर गोइंग टू कम हियर टू इन्स्पेक्ट and to find out what could be the cost for taking out this water every day basis and then give them that quotation of to take out the water from here and take it to the Kolva STP plant. So यही option दिला. But यही जी हम काम आज कोता है ती मकसद गव्हर्नमेंटान करपा जाय. I call upon the new environment minister Alex Shikir. It is your duty now to take over all these issues of Goa. Hill cutting जात गोंयांत. ते गोंयांत हिल कटिंग जाता, एनवायरमेंटल इश्यू जाता. जायत जाण हिल कटिंग लँडस्लायडिंग जाता म्हूण दोंगर कोसळटा म्हूण हिल कटिंग करपा परमिशन घेताय. हे एनवायरमेंट मिनिस्टरान हें करपा जाय. आतां ही हॅज टू टेक चार्ज ऑफ ऑल दीस थिंग्स. ही हॅज टू टेक चार्ज ऑफ दीस गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जे तुगे शर्मिला मोंतेर आहा. शी इज बीन सिटींग ऑन दॅट चेअर फॉर डॉंकीज एजीस बट नॉट डुईंग एनीथिंग. असेंब्ली देखून ते नांव गेलो. सो शी इज नॉट परफॉर्मिंग जाल्यार ते देंवचे गेले त्या मिनिस्टरा म्हाका सदां ते देंवपा उमेद आसना. आतां तूं येला न्यू मिनिस्टर यू शूड रिमूव शर्मिला मोंतेरो फ्रॉम दॅट सीट. आय थिंक देन ओनली गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वील हॅव सम परफॉर्मन्स अँड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम इट्स पोझिशन. सध्याचे वेवस्थेक आव्हान दिवपाचे धाडस करपी आनी समाजान नवी कल्पना रुजोवपी लोकांक आपल्याक खासा आकर्शण आसा. गोंयचे संस्कृतायेचेर पोर्तुगीजांचो प्रभाव दाखोवपी सुबोध केरकार हाणें काडिल्ले हे पोर्ट्रेट पळयात. Fascinated by people who challenged the existing order and injected new ideas in a society. Jesus Christ is one of them, and I admire him for the same reason I admire Mahatma Gandhi. They were social activists with compassion, with empathy. I was requested to create a work for Malaysia, an exhibition organized in collaboration with the Consul General of Portugal and Camões Institute. Malaysia is about Portugal's influences on Goan culture and is curated by myself and Pradeep Naik. And I thought that Christianity is the greatest influence of the Portuguese on Goan culture. So I have created a few portraits of Jesus Christ.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV।